भाजप दोनूय लोकसभा सिटा जिखतले. वेंचणुको जाहीर करताच भाजप आपले उमेदवार जाहीर करतले. वेंचणुकांची तयारी राज्य करता, मात उमेदवारा विशीं चर्चा केंद्राक जाता, अशें भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांच्यांनी माहिती दिल्या. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. उमेदवारी संदर्भात काही चर्चा झाली का? नाही, कारण उमेदवारी जी असते ती आपण इकडे चर्चा करत नाही. आम्ही परत सांगतो की ती चर्चा जी असते ती केंद्रामध्ये होते आणि केंद्र नोटिफिकेशन आल्यानंतर दोन्ही उमेदवार जे आहेत ते जाहीर करणार आहेत. त्याच्याबरोबर सगळं तयारी जी आहे इन्क्लुडिंग इलेक्शन ऑफिस हे सगळं आम्ही पूर्णपणे सुरू करणार. सर एस्पायरिंग अशें म्हणून कोणी आपले इच्छुकता कोणी कशें असता हांगा इच्छुकता पेपरार दिली म्हणून हांवें पयलीं सांगलें तशी इच्छुकता भायर सर जायना. इच्छुकता जी फायनली आमची एक सिस्टम आसा भारतीय जनता पार्टीची, त्या सिस्टमीच्या माध्यमांतल्यान केंद्रात तो विषय सगळो पार्लिमेंटरी बोर्ड आसा, इलेक्शन कमिटी आसा, त्या माध्यमांतल्यान हे जाता आणि त्यामुळे आम्ही त्याचेर चर्चा करून आमकां अधिकार ज्या गोष्टीचो ना त्या गोष्टीचो अधिकार आमचे कडेन अधिकार आसा की हांगासरलें सगळें ऑर्गनायझेशन सेटअप करप. आमकां अधिकार आसा सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी वचप, काम करप आणि एक कार्यक्रम येवपाचो की एकाच दिसा संबंध देशभर प्रत्येक गांवांत एक मनीस 24 तास वचून रावतलो. तोय प्रोग्राम आमी येणाऱ्या दिसांनी करपाचे आणि त्यामुळे हे सगळे ऑर्गनायझेशन म्हणून जे गोष्टी आसा ते करपाचें सगळें काम जे आसा ते आम्ही पार्टी म्हणून तूं इंडिव्हिज्युअल जावं तुमकां मेळ्या जावं कारण म्हजे कडेन येवन तुका सांगलें ती म्युन्सिपालिटी कोणाक जाय, जिल्हा पंचायत जाल्यार प्रदेश अध्यक्षाक अधिकार, त्याचे वयलो अधिकार प्रदेश अध्यक्षाक ना. आमचे कडेन काम ऑर्गनायझेशनचें बिल्डअप सेटअप करप आणि त्या दृश्टीन आमी सगळे प्रवास करतले आनी सगळ्या मतदारसंघा भितर आणि जे काय बारीक सारीक त्या मतदारसंघात ऑर्गनायझेशनल आसात बाकीचे गोष्टी त्या जाग्यार उडयतले. सर असे कोणी उत्तर गोव्यात कायम राहतील? कारण कशें जाता तुका हांवें सांगलें की तूं म्हज्या तोंडान एखादो विशय, कारण आमी सगळेच जाण जाणात की ऑफिशियली डिक्लेरेशन जे आसा तें डिक्लेरेशन केंद्रांतल्यान जातलें आणि त्यामुळे आमचे सगळे जे हे आसा बाकी ऑर्गनायझेशन जे विशय आसा ते सगळे आमी करतात. हांवें ते दीस क्लियर केलें एक्शन घेतली. त्यांना आमी सांगतात वैयक्तीक, कारण पेपराचेर दिले म्हणून त्या तिकेटी येनात तश्यो. त्यामुळे तेंच्यांनी हांवें सगळ्यांक सांगलेलें आसा की तिकेट आमकांच अधिकार ना न्ही दिवपाचो, तो आमी दुसऱ्यांचे दिवचे. आमकां अधिकार फक्त ऑर्गनायझेशन गट करपाचें ते पूर्णपणे आमी ठरयल्लें मिशन म्हणून. कारण जालें कशें की बऱ्याचदा म्हजे 2 महिने तेलंगणान गेले मागीर अधिवेशन, पण हांवें आतां ठरयल्लें आसा निवडणूक पर्यंत पूर्णपणे झोकून दिवप आणि 2 सीट निवडून हाडप. हें एकच मिशन आमचें सगळ्यांचें. म्हजें हांव एकटो करना, पार्टी म्हणून सगळ्यांचें.